येवकार हा समृद्ध खणगावकर, सुरेखपेळेचे हेडलाईन्स. बेलातेम कुंकळे लोक कोयर आणि स्क्रॅप वडयतात उदकाच्या कॅनलात. थळाव्या वाठारात दुयेसां पातळपाचो जाला भंय. हो प्रस्न जाता तितले बेगीन लायात तडीक, मागतात तिडकिल्ले थळावे. शिरगांवचे फामाद लयराईचे जात्रेक आयज जाली सुरवात. गोंय तशेंच हेर राज्यांतल्या लोकांनी जात्रेक केली व्हडा संख्येन गर्दी. मांद्रे पंचायतीन 18 विलास 70 फ्लॅट प्रकल्पांक दिला ग्रीन सिग्नल. थळाव्यांच्या विरोधाक आडनदर. हो प्रकल्प लोकांच्या हिताक आसा का पंचायतीच्या? तिडकिल्ल्या थळाव्यांक पडला प्रस्न. आणि आता आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. राज्यात वचत थंय कोयराच्यो राशी पळोवपाक मेळटात. मुख्यमंत्री कोयरा बाबतीत कितलोय गंभीर जालो तरी सैम विरोधी कशे सुदारपाचे नाव घेनात. वचत थंय कोयराच्यो पोटल्यो शेवटून मारतात. अशीच गत सध्या बेलातेम कुंकळे वाठारात जाला. लोक कोयर आणि स्क्रॅप उदकाच्या कॅनलात उडयल्ल्यान थळाव्यांचे हाल जाला. तशेंच उदकय बुरशें जाला. आता हो कोयर काडटलो कोण? कांय लोकांक दुयेसां जावपाची वाट पळयतात. थळाव्यांक प्रस्न पडला. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते बेलातेम हांगा आसात आनी बेलातेंबेक हांगा जो कॅनल येयले कडेन आसा. ह्या कॅनलाक कंप्लीट गार्बेज आनीक दुसरें म्हणटा जें स्क्रॅपाची जें कितें सामान आसा हें तितूंत उडयले कडेन आसा. आनी हें उडोवपाचें कारण म्हणलें जाल्यार ह्या ज्या कॅनला कुशीक जितले स्क्रॅपाचे अड्डे आसात हे आपल्याक जाय तितले स्क्रॅप दवरतात, जाय तशें विकतात आनी जें नाका तें काडटा आनी ह्या कॅनलाक उडयतात. सद्याक हो जो कॅनल आसा हो सद्याक स्क्रॅपाचो आणि गार्बेजीचो कॅनल जाले कडेन आसा. आतां तुमकां आमी दाखयतात की कितले कॅनला तेकोन जे स्क्रॅपाचे अड्डे आसात आनी ह्या स्क्रॅपा अड्ड्यांनी कशें करून उदक जें आसा हें तेणी घेतले कडेन आसा. उदकाचे पायपलायन थंय फुटले आसा पूण उदकाची ऑथॉरिटी आसा तांकां आजुनूय कांय खबर ना की ती पायप फुटलो काय कितें म्हणटा. हें उदक आसा हें उदक आतां शेतां वयता लोकांल्या, शेत रोयता हेजेर आनीक अशें करून जातर एक लोकांक डिसीसीस जाता. हांगा मागतात लोक, स्थानीक लोक आसा ते हेजेर बेगीच्या बेगीन इरिगेशन डिपार्टमेंट ना जाल्यार म्युन्सिपाल्टीन एक्शन घेवचें ताके हे जे इलिगल स्क्रॅपाचे अड्डे जे हांगा आसात हे इलिगल हितून जे डंप करतात गार्बेज हेंचेर एक्शन घेवचें म्हणून मागतात. सगळे गार्बेज इंडस्ट्रीतलो आनी भुरग्यांक मेजून हे सगळे त्रास जाता न्हू उदका लागून बी. वास येता एवरीडे वास आसता आनी आयरन पळय कसो येयत रावता थिंगा. केन्ना मगे डॅडी काडटा केन्ना अंकल काडटा कारण आमी भायर अशें करून वयर प्लासून उडयता एक एक फावट. पूण हे सदांच बंद न्हू एवरी टायम कोण काडटलो पुतून म्हणून हे खंयचो येयलो तर इंडस्ट्री तो थिंग नुस्तें घेवन बसता ते सगळे ते हांगा उडयतात. हय थंयचे ते बंद हांगा येता न्हू थंय आनी उडोवपाक पूण हे काडपाक जाय अशें दिसना तुका? दिसता कोण काडटलो अशें करून चड आसा थोडे पण आसले आमी कांड वयर वयता न्ही की हेज्या पयलीं आमी कांड उडयले अशें करून. सगळे स्क्रॅप सगळे इंडस्ट्रीज उडयलो अशें केन्ना जायना थोडो थोडो आतां आमचे काजू केन्ना काडले बोडी लावन चड जाले आतां रात्या भितर सळटेत ते पावत म्हणून सकाळ जाल ते हय हेचो वास येता सोंसपाक जायना चड वास येता. ते कितें करून काडपाक ते कांय कोण आतां मनीस आसलो तेकले जायना काडपाक अशें करून उडोवप न्हू तें कितें हें घर बी आहाय सगळी बोगलीत. हय आनी अशें करून उदकां उडोवप म्हळ्यार डेंजरस न्हू? वय कॅमिकल सगळे कॅमिकल सगळे. पयलींच वाट्यार हांगा स्क्रॅप यार्ड जे आसा हांगा पूण अकाउंटेबिलिटी कोणाचीच ना हांगासर. आतां तुमी येवन पळयलां आमचे सकयल्या वाड्यान कितें जालां तें.
आख्खो हांगासर स्क्रॅप सकयल येवन थंय आमच्या वाड्यार येवन रावला तो काडटलो कोण? कोणाक आमी कॉन्टॅक्ट करपाचे? WID कॉन्टॅक्ट करपाचे? कोणाक कॉन्टॅक्ट करपाचे? आतां सकयल आमच्या वाड्यार आख्खो गाडी घाण पडला थंयसर. ते आख्खे स्क्रॅपाचे जे कितें आसा ते स्क्रॅप हे जे विकोंक मेळटा ते दवरता आनी सगळे काडून घाण काडून हे आतां सद्याक हेजो कॅनल आसा न्हू तो स्वेरेज म्हणून दवरलेलो आसा. हांगासर ते काडून उडयता. तांकां खबर आसा फुडें कोण ना कोण काडटले म्हणून गांवचे. म्हटल्यार आयज जी परिस्थिती जाल्ली आसा थंय आख्खो उदक सगळें चॉकअप जाल्लें आसा. आतां तेच जे व्हाड आसा हेजे कॅनलाचें उदक आसा ते आमचे जे वॉटर स्प्रिंग्स आसा तितून येवन डायल्यूट जाता. आतां तुमी थंय गेले कितलेशे भुरगे आसा आमचे की पोल्युशनाक लागून पयलीं ऑलरेडी पोल्युशनाक लागून आमी इतले इफेक्ट आमकां जाता. वयल्यान हे आतां हे उदकाचे काडटा. तुमी धंदो करता जाल्यार तुमी तुमचे कितें ना कितें गायडलायन्स आसूंक जाय न्हू. गव्हर्मेंटान जावं लोकल ऑथॉरिटीन तांकां कितें ना कितें गायडलायन्स दवरूंक जाय. बाबा तुमचो जो उरलेलो स्क्रॅप आसा ते खंयचो डंपींग कितें आसा ते तुमी थंय उडोवपाचें. कॅनल हे डंपींग लागून हो कॅनल डंपिंगाक लागून करूंक नासलो. हो कॅनल केल्लो इरिगेशनाक लागून. आयज कितें जाल्लें आसा? आयज सगळें पोल्यूट जाल्लें आसा. आतां आमी जे स्ट्रेचान येयले तुवेंच पयलें आसलें 100 ना म्हटल्यार 2-3 जाण थंय न्हाता. पायपां फुटलेलीं आसा. कोणाचीच अकाउंटेबिलिटी ना हांगासर. सगळे भाड्याचे रूम जाल्ले आसा. आख्खे तेंचे गार्बेज काडटा आनी ते हांगा उडयता. कॅनला भितर उडयता. कॅनला भितर उडयता आनी तो गार्बेज येवन खंय पावता? आमच्या वाड्यार थंय सकयल पावता. काडपाक कोण ना. आनी तुमकां त्रास जाता, वास त्रास येता. डेफिनेटली त्रास जातलोच न्हू. इतले पोल्युशन म्हटल्यार त्रास जातले. आतां काडटलो कोण? आतां मेन हे आसा की काडटलो कोण? गांवच्या भुरग्यांनी काडपाचे, धंदो हे करपाचे, पयशे हे जोडपाचे आनी आमी थंयसर वचून ते कचरो हेंचो कचरो काडपाचे थंयसर. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, समृता खणगांवकर आणि मुजेफ शेख. मांद्रे पंचायतीन 18 विला 70 फ्लॅट प्रकल्पांक ग्रीन सिग्नल दिला. ग्रामस्थांनी विरोध केल्लो खरो, पण तांच्या उतराचेर आडनदर करता काय कितें? हो प्रकल्प लोकांच्या हिताक आसा काय पंचायतीच्या? थळाव्यांक प्रश्न पडला. मांद्रे पंचायत बसकेत जायत्या विशयांचेर चर्चा जाली. मांद्रे पंचायतीन जुनसवाड्या वयल्या 18 बंगले आणि 70 फ्लॅट प्रकल्पांक थळाव्यांचो विरोध न्हयकारून ग्रीन सिग्नल दिलो. शुक्रारा जाल्ले खाशेले बसकेत 11 पंचायतले 8 पंच हाजीर आशिल्ले. 8तले एकूच पंच वांगडी प्रशांत बाला नायक हांनी प्रकल्पाक विरोध केलो. ते तेंच्यांनी मांद्रे भायरसून हाडपाचें. तशेंच तांकां एक आमी फुडें म्हणजे ते कन्स्ट्रक्शन जाता विला कितें जाता तांकां प्रत्येक एका वॉटर हार्वेस्टिंगचे हे करपाचें म्हणून तांकां ते सांगला. वॉटर हार्वेस्टिंग सांगपाचें म्हटल्यार तांणी पयलें 40 रुम्सांक परमिशन घातलें. आमी ते रिवोक केले उपरांत रिजेक्ट केल्या उपरांत तांणी ते DOPसून हाडलें. तांणी हाडल्या उपरांत आमचो व्हडलो भितर रोल नासलो तरी स्थानीक लोक आसा आनी जालें कितें त्या दिसा ते परमिशन जे DOPसून हाडला पळय ते काम करपाक ते येवंक नासलेले. ते येयल्ले आनी एक रोड इलिगल रोड करपाक आनी जे टेनंट भितर जे मुनकार रावता तांकां फेन्सिंग करून पॅक करपाचें. ताका आमी परमिशन दिवंक ना. सो ताबडतोब आमी तें बंद केलें आनी पुलिसांनी आमी FRI बरयलो. तो ज्या मनशांनी पळय तें काम फुडें हाडलें तांचेर आमी केस रेजिस्टर केल्या आनी अशें आमकां तेणी उतर दिलां. आतां तांचो एक मॅनेजर ताणेंच घातला. जो मेरेन लिगल परमिशन तांकां मेळना तो मेरेन ते चालू करचे ना. आतां कितें आसा हे बाबतींत पंचायतीन बरें काम केलां. जेन्ना ते लेटर BDOच्यान आनी डायरेक्टर पंचायती कडल्यान आमचे कडेन येयले तेन्ना आमी हो सदर क्वेश्चन जो आहा तो पंचायत सेक्रेटरी विचारले वेदर टू फॉलो ऑर नो. बट त्याच्या नंतर ते लेटर आमी डायरेक्टर ऑफ पंचायतीक धाडले. डायरेक्टर पंचायतींच्यान म्हाका दिसता आयज पर्यंत कसलेच कमेंट्स येवना. आतां ते म्हणटा तशें द बॉल इज नाव इन द कोर्ट ऑफ सेक्रेटरी. वेदर ते डेप्युटी कलेक्टराचे लेटर BDOचे लेटर फॉलो करचे. फॉलो इन द सेन्स म्हणजे पंचायत कन्स्ट्रक्शन लायसन्स येयले तेका वॉटर सरप्लस सर्टिफिकेट अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम PWD डिपार्टमेंट इट इज मॅन्डेटरी. कारण ते डायरेक्शन दिल्ले आसा ते सेक्रेटरीन फॉलो केला ओ ना. जेन्ना आमी निदर्शनान आमच्या येयलें जाल्यार ते थंयसर कसलें सर्टिफिकेट ना ते कन्स्ट्रक्शन लायसन्साक जेन्ना आपली एप्लिकेशन येयलें तेन्ना. सो आतां हांवें एक म्हाजो कन्सर्न ते जे लायसन आसा पळय ते होल्ड करचे आनी जे आमचे ग्रामस्थ आसा तांकां पर्सनल हियरींग दिवची आनी त्याच्या नंतर पंचायत बॉडीन ते डिसिजन करचे. ते तांकां शो कॉज नोटीस धाडून वॉटर अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट मागून आनी जर तेचे कडेन ना कोणा कडेन ते सगळे रिवोक करचे. सो खंय तरी मेजॉरिटी कमी पडली. हांव थंयसर एकटोच पडलो
आणि हांव म्हाज्या पंच मेंबर जे आसात जे कलिग्स तांकां हांव दोश दिवंक शकना कारण तेंचे वैयक्तीक मत आसा ते आनी ते हांवें फोर्सफुली सांगूंक शकना पण आयज हेजो हांवें जे कमीट केलें लोकांक आनी लोकां बरोबर आसतलो म्हणून सांगलां आनी हेच्या फुडें आसतलो आनी जे गोष्टी गांवाच्या विरुद्ध आसा त्या जे गोष्टी विरुद्ध गांवा बरोबर आसा आनी त्या गांवा बरोबर हांव साथ दितलो जे गोष्टी विरुद्ध आहा तांकां एक आमकां नाका म्हणून आमी सदैव गांवकारां बरोबर जे आमचे लोक आसात आमचे ग्रामस्थ आसात त्यांच्या बरोबर हांव सदैव रावतलो पंच मेंबरा समोर की 2022 उपरांत चिट्टे जे विधान दिलेले आसा हेचेर पंच मेंबरांनी हे करून ते सगळे कायदेशीर तेंगे रिवोक जाता काय ना हेचेर एक हे मांडलां से मांडलो पूण ते तेचे हे आसा से तो हे बाकीचे पंच मेंबरांनी भायर उडयलेले आसा आनी बाळा नायक असो एकटोच असो मनीस आसलो जो गांवाच्या सायडीन रावून गांवकारां वाटेन उलयला. गोवा 365 खातीर संदीप कामुलकार, मनीषा जाधव आणि मुजैब शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. मडगांव पॉवर हाऊस वीज विभागा भायर बेकायदेशीर गाडे हुस्को निर्माण करपाक लागल्यात. ह्या गाड्यावाल्यांक लागून लोकांक आपल्यो गाडयोय पार्क करपाक मेळनाशिल्ल्यान थळाव्यांनी तिडक उक्तायल्या. तांचेर खर कारवाय करून हे गाडे शिफ्ट करपाची मागणी सध्या नीट धरता. पळयात रमेश नायक रावताचो रिपोर्ट. आज आम्ही आसात ते पॉवर हाऊस आसात आणि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा कडेन आसात आणि आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचो जो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आसा काशनाथ शेट्टे हेणे आज जे त्यांची सायडीक जे इलेक्ट्रिसिटी पॉवर हाऊस आसा हेज्या मुखार जे आनी सायडीक जे गाडी आसात हे इलिगल गाडी आनी हे हायकोर्टा प्रमाणे हे काडूंक जाय आनी हेजे खातीर आमकां ते डिस्टर्ब करतात. आमच्यो गाडयो थंय पार्क करपाक मेळना आनीक आमकां थंय जागो जायो गाडी पार्क करपाक या ट्रेन हाडपाक आनी रात जातरेक थंय गर्दी खूब जाता त्या गाडयांचेर आनी आमकां त्रास जाता म्हणून तांकां आज सांगले कडेन आसा की तुमी हे 4 दिसां भितर गाडी काडात ना जाल्यार आमकां कायदेशीरपणान हे गाडये काडपाक पडटले म्हणून. आनी हे कोणें हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या की जे फुटपाथार आनी जे इलिगल गाडी आसा हे काडची म्हणून. आमच्या डिपार्टमेंटाक पार्किंग जाय ते गाडे म्हणजे ते हे आसा पळय कंट्रोल रूम ताच्या भायर आसात. सो एज पर हायकोर्ट ऑर्डर ते गाडे फुटपाथार आसूं शकना. आमी ते दुरीक म्हणून थंय सगळें पार्किंग करपाचें आसा आमचें बिकॉज आमकां एसेन्शियल सर्विसीस. आमी आतां कलेक्टराक लेटर केलां आमी हाकाय लेटर केला कोणाक आमच्या CO. सो बोथ आर हे आमी तांकां गाड आमी शिफ्ट कर म्हणून सांगलें थंयच्यान कित्याक आमकां ते इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आडखळ जाताली आनी बींग एसेन्शियल सर्वीस पार्किंग ते फुटपाथार उपकारना थंय आमी पार्किंग करपाचें आमी परमिशन घेता हेजे कडेन. ना ही जमीन तुमची आसा ती आमची जमीन आसा अशें काय आमचें म्हणणें आहा आनी आमचें ते दुरीक म्हणून आमी ते पार्किंग करता सगळे आमच्या गाडयो बिडयो दवरपाक. आमकां एमर्जन्सी गाडयो लागता पण जे तुमी पळयला आमी कशें केला ते आमी नोटिफाय करूंक ते म्हणटा आमगे दुर्गा भायर आसा ते दुर्गा भायर आसा दुर्गा भायर म्हणटा पूण फुटपाथार आहा तांचे कशें फुटपाथार आसूं शकता. फुटपाथार खंयचेच दवरप ना. हायकोर्टाची ऑर्डर आहा तूं हायकोर्टाची ऑर्डर पळय जाय जाल्यार आमी तांकां म्हणजे नाल्यार इफ दे आर नॉट वी हॅव टू डेमोलिश इट अदरवायज. आमी तांकां शिफ्ट कर सांगला थंयच्या मागीर ते खंय वयत थंय वचनी ते आमी थंय कुशीक खंय शिफ्ट करूं दी ताजे जागे आहा न्हय तांकां शिफ्ट करपाक मेळटा. सो आमी तांकां सांगलें शिफ्ट कर म्हणून. म्हजें काम कितें हें अशें आमकां सामकें ब्लॉक करून एकट्यान तर गाडो तूं पळय थंय कसो हाडून दवरला तो सारको दारान हाडून दवरला ताणें आनी रात्री सगळी गर्दी आनी ते चलयनात. आतां हांवें पयलो तो ज्यूसवालो ताणें म्हाका तो कोंकणीन हांवें उलयला तो म्हणटा क्या चाहिए आपको काय म्हणून. ताका कसले रोजगार योजना तुमी दुसऱ्यांक दिता आनी चलयता तें म्हाका कळना. आणि काय सांगू ना काय सांगू काडटो बी म्हूण सांगला हे काय सांगू ना सकाळी सांगून गेलो कितें म्हणून 4 दिसांनी सगळे काडटा म्हणून काड म्हणून काड 4 दिसांचो टायम दिला. मागीर 4 दिसां भितर काडटा तुमी ते पात्रां येता न्ही आमगे पात्रां कोण तुजें नांव कितें म्हगेलें सिकंदर आनी ओनर कोण अश्विक नोटीस धाडूं ना तुमकां. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव आणि ओमकार देशप्रभू. शिरगांवचे फामाद लयराई देवीचे जात्रेक आयज सुरवात जाली. ही जात्रा गोंयांतली एक व्हडली जात्रा जातून गोंयचे तशेंच हेर राज्यांतल्यान व्हडा प्रमाणात भावीक हजर आसतात. आयज राती देवीचे पवित्र होमखंड पेटयतले. पळयात गोंय तशेंच हेर राज्यांनी पातळिल्ल्या जात्रेचे कांय भक्तिमय खीण.
अत्यंत फेमस आणि सबंद गोंयचे लोक ह्या जात्रेक येतात आणि जे धोडांचें व्रत हे अत्यंत फेमस व्रत हे सबंद गोंयभर जे गोंय आनी गोंया भायर देवीचे धोंड आसात आणि एक मोठी जत्रा आणि तेचेर सगळ्या भाविकांची तेचेर भरोसा आसा अशी देवी लयराई तिच्या आज हांगा जात्रात हांव सगळ्या भाविकांक लयराई देवीच्या जात्रेच्यो शुभेच्छा दिता. पहिल्याच पयलीं शिरगांवच्या देवी लयराई जात्रेक येवन सगळ्या जाणांक उलोवणीक करबी आणि देवी लयराईच्या जात्रेच्या निमित्तान आमी म्हणटा की सगळ्या जाणांक परबी भेटयता आसतना फाटले 8 दीस ज्या पद्दतीचो देवी लयराईच्या भक्तांचो ओघ देवळा कडेन लागला ते पळयल्या उपरांत देवीचे भक्त कितले आसा हें दिसून येता. जात्रा आयज सकाळी फाल्यां सकाळी पर्यंत फांतोडीर अग्निकुंडांतल्यान वयता त्या सगळ्या गोंय भाविकांकूय बी हांव खूब खूब शुभेच्छा दिता. हांव हिंगा आमचे काडमी भाटान आसता चड पयलींच्यान आहा ल्हान आसतना पसून आहा म्हाजे ज्यो हिंदू भाव आहा खूब जाण आनी आमची मिलाग्रीन सायबीण आहा आमी पांयां पडोंक वयता तशी लयराई आईक पसून आमी पांयां पडोंक वयता ती 2दा-3दा म्हाज्या सपनान येयल्या ताका लागून म्हाकाय दिसलें की हेंच्या तांकां सगळ्यांक सांगलें हांवें तिका भटाकूय विचारलें की हांव दोण जावंक शकता क्रिस्तांव ते म्हणून भट म्हणालो तुका आईन तर सपनान येवन विचारला तुका जाल्यार तूं कित्याक जायना जा आतां म्हाका कमीत कमी एक 17-18 वर्सां जालीं आमकां आतां दोन आहा हिंगा येता आमी 3-4 दीस रावता जेयता हिंगा कांय प्रॉब्लेम ना. आमचे हिंदू भाव म्हाका खूब सपोर्ट करता आनी म्हाका ताकद दिता की हांवूय धांवता उज्यानसून. आमी भक्तगण सगळे हांगा एकठांय येता आनी ह्या आमच्या येद्या व्हडल्या मंडपांत रावता कित्याक हो व्रत पळय आसता तो 5 दिसाचो थोडे 4 दीस थोडे 3 दीस अशें रावन हो आमी सगळे एकीच कडेन आमी सगळे दिवन पळोवंक शकता की आमकां ही बायलां बिलां आसा ती खूब हेल्प करता. ह्या उत्सवाक लागून आमी वर्सान एकदां तरी एक 4-5 दीस हांगा सगळे म्हणजे घरा बी वचप ना हांगाच रावन तिकडे खाता जेयता आनी हो लयराईचो उत्सव आमी व्रत हो हांगा. हांव नवेंच आसा न्हू म्हणटकूच हांव 5 दीस बाकीचे थोडे 3 दीस रावता 4 दीस रावता 2 दीस रावता अशें. 10-20 वर्सां. आनी कितें दिसता तुमकां रांदपाक अशें? आमकां बरें दिसता. म्हाका सांगपाचें म्हणजे आमकां हे हेल्प करपाक खूब उमेद येता कितें सांग सगळे भुरगे आमचेच आसा तेन्ना आमी हे रांदता आनी आमी वल्यांनी रावता पूण एकामेकाक टच जायना पयस रावन हे सगळें जेवण करता. 8 वर्सां जालीं दोन जाल्ल्याक आतां कार्मेच्या भाटान जो मंडपान भुरग्यांनी सगळ्यांनी येता आमचो राघू खांडोकार तेणी हे स्टार्ट केल्लें आसा कळ्ळें. आतां खूब वर्सां 10 वर्सां मायज जालीं तेणी हे स्टार्ट केल्लें म्हणून आयज आमकां सगळ्या भुरग्यांक रावपाक मेळटा. म्हाजी भुरगेपणांच्यान उमेद आसली की दोण जावचो म्हणून खूब वर्सां जालीं हांव चिंत्तालो दोण जावचो म्हणून आनी आमचो आजोय दोण आसलो घरा कडेन तो आजो आमचो एक्सपायर्ड जालो म्हणटकूच हांवेंनूय चिंतलें आतां ह्या वर्सा तरी हांव दोण जावचो हो म्हाका दिसलो. म्हाजी पयलींच्यान इच्छा आसली दोण जावपाची बरें जातलें सगळ्यां कडेन रावन. मागीर आमकां म्हणल्यार अशें रावपाक मेळना म्हणल्यार आमी कितें करताले देवळान वयताले निल्ला आमी कमीत कमी एक 10 वर्सां थंय रावले मागीर थंयच्यान मागीर हांगा हो आमचो मंडप स्टार्ट जाले मागीर आमी हांगा रावपाक लागले. आमचे जो लयराई देवीचो उत्सव हो ऐतिहासीक आमच्या गोंयचो त्या निमतान हे आमचे सगळे तिचे भक्तगण आयज एकत्र जावन हांगासर उपस्थित आसा. म्हाका 45 वर्सां जालीं. हय हय सुरवात जाल्ल्या ते सगळे जाणा न्ही जात्रेचे सगळे जाणा न्हू ते सांगपाचें तशें आनी कांय ना. नमस्कार. श्री देवी लयराईचो आमी उपास करता गेली 55 वर्सां. आमचो सगळ्यान पयलो धोंड आशिल्लो ताका आतां आयज 55 वर्सां पूर्ण जाल्लीं आसा आनी तेच्या फाटल्यान तो एक धोंड आशिल्लो तेच्या फाटल्यान आतां 16 धोंड तयार जाले हांगा आनी हेज्या आमी घरान हांगा रावता तें घर आसा आमचें प्रशांत नायकाचें. तो आमचे खातीर इतली वेवस्था करता ह्या घरान गेली कितलीशीं वर्सां आमी ह्या घरान रावन उपास करता आनी आमचो उपास आसा तो पाडव्याच्यान स्टार्ट जाता. म्हटल्यार पाडव्याच्यान म्हटल्यार आमी कशें आसा की उपास करता म्हटल्यार आमी कांय तशें
शिवराक उपास करता आनी जो अमास लागता तेन्नाच्यान आमचे नवे धोणकोण आसा तेन्ना उपास करता चालू आनी आमी जो 5 दीस आसता तो आमी 5 दीस कडक उपास करता की असो करता की न्हावन धुवन कितें आसता तेका खावपाचें आनी आमचें जें उदक आसा न्हाता धुता तें उदक दुसऱ्याचेर पडपाक जायना दुसऱ्याचेर उदक पडलें जाल्यार तेंच्यांनी तें पान सोडून वचप आसता आनी कितलीशीं वर्सां जालीं अशें आमी धोंडाचें हें करता आनी ज्या जात्रेच्या आदले दीस आमी गोडे जेवण व्हडलें जेवण करता म्हणटा पळय तें जात्रेच्या आदले दीस करता आनी आमी गांवच्या लोकांक आपयता आनी गांवचे लोक व्हडा उमेदीन आमच्या ह्या महाप्रसादाक न सांगता अकस्मात हांगा पावता आनी आमी तें जेवण बरे भशेन लोकांक पावयता. देवी लहराई माता की जय. गोवा 365 खातीर गोंय भरच्यान आमचे खबराकार. परतून घेवया एक वेवसायीक विसव. सप्तकाच्या शेवटाक हवामान सुकें आसतलें. नितळ मळबाचो अदमास आसा. खर उष्णतायेंतल्यान ताकाय मेळची ना. IMDन अदमास उक्तायला. उष्ण तापमानात व्हड बदल जावचो ना. दनपाराक खर उष्णताय जाणवतली. भलायकेची खास जतनाय घेवपाचो सल्लो हवामान विभागान दिला. आयचे चडावत आनी उणें तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस मजगती आसतले. नुस्तेमाऱ्यांक खासा शिटकावणी दिवंक ना. सप्तकाच्या शेवटाक खर उष्णताय. हवामान सुकें. नितळ मळबाचो अदमास. भलायकेची जतनाय घेवपाचो सल्लो. तापमानात व्हड बदल ना. शेनवारचे तापमान 35 ते 28 डिग्री सेल्सियस. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. गोवा 365 च्या आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv आमच्या वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसो.